दायजी वर्ल्ड वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक नव्या वर्साचे शुभाशय. आज आम्ही ह्या वर्साचो 2026 2026 ह्या वर्साच्या पहिल्या दिसा पहिले कार्यक्रम हांगासर सादर करता आसा. आणि मुझे सांगाता फाटल्या वर्सा मनोरंजन क्षेत्रांत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हातूंत विशेष यशस्वी जोडिल्ले सक्सेस आपणायिल्ले दोग मानेस्त म्हजेच समकालीन व्यक्ती हांगासर हजर आसात. म्हज्या बगलेणाचा हांगासर लॉय वॅलेंटाईन सल्डाना, एक अप्रतिम संगीत निर्देशक म्हळ्यार सिनेमा संगीत निर्देशक, तशेंच बरो एक संगीत खेळगाडी, ताच्या भायर साऊंड इंजिनियर, जायत्या फिल्मांक ताणें ताचे ती सेवा दिल्ली आसा. सो लॉय, तुका ह्या कार्याक म्हाका स्वागत. नमस्कार सर. म्हज्या दुसऱ्या बगलेण आसा, तुमकां सर्वांक कळीत आसा, कित्याक म्हळ्यार रायन आजकाल सडावत वेदी दिसोंक मेळटा आमकां, सडावत कार्यांनी तो थंयसर मेळटा. आनी अपुरबायेचें फिल्म आशिल्लें ताचें फोंडासो मिस्तेर, त्या उपरांत तो लोकांक सर चिरपरिचीत जाला आनी जायत्यो गजाल्यो ताच्यो सिनेमा क्षेत्राच्यो गजाल्यो घेवन हांगासर तो आयलो आसा. रायन, तुका ह्या कार्याक स्वागत. आमकां नव्या वर्साचें पयले कार्यक्रम आनी तुमी लोकांक सांगाता पयले फावटी नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा संवाद करते आसात. रायन, कितें बगते आसा तुका? म्हाका खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार 2026 वर्स मस्त काय म्हणटात एम्स दवरून वासा. ह्या वर्साय आमकां कशें 2025 काय म्हणटात एक फ्रुटफूल जाल्लें, तशेंच हे वर्सी तशेंच आसता म्हणून म्हजो भरोसा आसा. सो तशें लॉय, तुवें चिंतलें पयल्या दिसाच हांव म्हळ्यार सडाव तुवें स्टुडियो भितर आसचें, गुडा भितर आसलें बरी आसचें, तुवें सुर्याक पळोवचें थोडे फावटी कितले हप्त्या उपरांत, तशें आसतना आज स्टुडियो भितर अशें लोकां मुखार बसून सादत जातलें म्हूण चिंतलें. ना, सतत जावन चिंतूना, कित्याक म्हळ्यार ऑब्वियसली न्यू इयर म्हणटाना ऑब्वियसली इव्हेंट्स ते परत जावन नेक्स्ट ऑब्वियसली आमचें आतां स्टुडियोचें काम कितें आसा तें रेग्युलर जावनूच आसता. बट न्यू इयराक एक अशें एक येवन दीस आय डिडंट एक्सपेक्ट एंड रियली थँकफूल टू यू एंड रियली एप्रिशिएटिंग द मुवमेंट एंड आय एम हॅपी. होय, जायत्या लोकांनी विचारलें आसा आजकाल फिल्मांतीन तुलू येवन दीत, कन्नडा येवन दीत, कोंकणी येवन दीत, थंयसर एकच संगीत निर्देशक म्युझिक डायरेक्टर म्हणून लॉय वॅलेंटाईन सल्डाना म्हणलें एक नांव आसता. नातल्यार कोंकणी फिल्मांक येता आसतना थंयसर मिक्सिंग इंजिनियर म्हणून लॉय वॅलेंटाईन म्हणलें नांव तें आसता. पूण लॉय वॅलेंटाईनाक आमी सडावत पळयल्लें ना, सिटीच्यांनी पळयलां जावं पुरो, पूण हल्लेच्या लोकांनी सांगचें आसा हो व्यक्ती कोण, खंयचो तो खंय जाग्याचें नांव घालना. स्टॅनी बेला जाल्यार तुमी बेला म्हणलें नांव घालताय. सो आमकां तें एक कॅल्क्युलेशन आसता, बेळा असो म्हणून खंयचो म्हणून. आज तुका एक लोकां मुखार हाडचें एक प्रयत्न, आनी तूं आयलाय म्हळ्यार तूं जायते फावटी तुका आपयलें हांगासर, आनी तूं व्यस्त आसताय तुज्या कामांनी, कित्याक म्हळ्यार काया खायला म्हणून सो मनीस. आतां नव्या वर्सा आमी आसा 2026. आमी एक नव्या वर्साक वेता आसतना फाटल्या वर्साचें एक अवलोकन करचें आसता. एक कितें जालें, कितें घडलें जिणेंत पॉझिटिव्ह जावन तें वर्स कितल्या रितीर परिवर्तीत जाल्लें म्हणून अशें एक कॅल्क्युलेट करता आसतना, कावंट करता आसतना तूं कितें सांगूंक शकता? स्टॅनी सर, पयल्यान पयलें 2025 लकी जाला म्हणयात म्हाका, कित्याक म्हळ्यार आय वर्क फॉर मस्त प्रोजेक्ट्स केल्ली हांवें 2025 लायक स्टार्टींग फ्रॉम मिक्सिंगाच्या कामांत हांव धरलें, लायक आमचे DTS थिएटराचें मिक्सिंग 5.1 आमी कितें म्हणटा थंय हांव धरले 3 फिल्मांय केली हांवें बॅक टू बॅक. तातूंत बॅक टू बॅक 2 फिल्मां, दॅट इज एक जय रुपेश शेट्टीचें तुळू आनी एक पिली पंजा म्हणून, दॅट वॉज ऑल्सो. आनी ताज्या इड्यांत हांवें ऑब्वियसली दायजीचेत बापाचे पुताच्या नांवी एक केलें, मागीर माय डियर फादर केलें, मागीर आय थिंक आमच्या रायनाचे मुवी आयिल्ली फोंडासो मिस्तेर तें केलें, आनी 2-3 तुळू फिल्माचे मिक्सिंग आनी मास्टरींग केल्लें, प्लस 5.1 थिएटराचें मिक्सिंग केलें. सो आय फील आय एम सुपर ब्लेस्ड. 2024 कंपेर केल्यार 2025 वॉज द बेस्ट इयर फॉर मी, आनी आतां 2026 आय एम काउंटींग मोर फॉर दॅट. तुका आतां ऑलरेडी बुकींग स्टार्ट जाल्यात. सो आतां इल्लेशें रेस्ट काडया म्हणून आसा 2025 इल्ले बरो देव दी म्हणून. रेस्ट काडया चिंतले बरी तूं आमकां आज म्हणलो बरो देवले दक्षण आनी मागीर सुरू करया म्हणून बॅक टू फॉर्म. सुपर. कित्याक म्हळ्यार कोंकणींत लॉयचो वावर आमकां सर्वांक कळीत आसा, आनी आमच्या म्हज्या फिल्माक जावन दी, रायणाच्या फिल्माक जावन दी,
ताणें ताची काम तशी सेवा ताणें दिल्ली आसा एज ए मिक्सिंग इंजिनियर जावन पूण तुलवेंत ते जय फिल्मू जाल्लें आसा आनी आतां ते थिएटरांनी हावसफूल शो ते आसा आनी तसो म्युजीक डायरेक्टर तो आनी आमच्या कोंकणी एका मनशाक आमच्या समुदायाच्या एका व्यक्तीक आमच्या एका तालंताक असल्या सुवातेनी एक अवकाश मेळचो आनी तांणी अवकाश मेळचो न्ही तांणी हाचें तालंत रेकग्नायज करचें तें आसा पळय तें इम्पॉर्टंट आनी लॉय लागीं ती कॅपेसिटी आसा हांवें कदलाय म्हणचे आसा लॉय तूं शिकलोय संगीत आनी पुरो म्हळ्यार एक्स्पेशली संगीताचे सर्तीक भाग ताचे तूं चेन्नई गेल्लोय मिक्सिंगाचे इंजिनियरिंगान शिकलोय आनी चेन्नईंत शिकिल्ले व्यक्ती ते हांगासर रावचे व्यक्ती न्ही ते खंयसर फावाचे आतां तुवें स्टार्ट केलां दोऱ्या स्टार्ट केलां कोंकणी तावून आतां तुलुये गेलोय कन्नडा गेलोय मुखार बॉलिवूड म्हळ्यार म्हाका एक्चुली हांव आतां म्हाका मुसवण्यान विचारलें आसा काल्याक तूं चेन्नई शिकोवन तुका थंय तावन थंय जॉब पळयताले न्ही काल्याक हांगासर पाटयेल बट म्हाका हांगा तावन तूं काले म्हण सुरू करूंक जाय आसलें लायक स्टार्ट फ्रॉम हियर सो दॅट आय कॅन लिव वीथ माय पेरंट्स मम्मी डॅडी तांच्या वट्टीगी रावले बरें जाता घरा रावले बरें जाता आनी जें कितें हांगा तावन कोंकणी जावन दी तुळू जावन दी आमच्या लोकल लँग्वेज तावन स्टेप बाय स्टेप सुरू करया म्हणून आनी ग्रॅज्युअली कन्नडाकी अवकाश मेळ्ळो सो कन्नडा केलें सो तुम्ही सांगली बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार एक बॉलिवूड करया म्हणून मोना पळया जाता खंडीत मेळटलें ओके रायन आतां 2025 लॉयक मस्त लक्की म्हणलें ताणें आनी तुवें तुजें पयलें फिल्म तें 25 न्ही 24 23 केल्लें आनी तें लक्की म्हणून केलें लकी ड्रॉ 777 म्हणजे 777 सो ताका आद्य वर्स मस्त लक्की जालें तुवें लक्की ड्रॉ म्हणलें एक फिल्मूच स्टार्ट केल्लें तें तावून तुजें लक स्टार्ट जालां सो आदल्या वर्स 2025 तुका कशें भोगलें आसा म्हाकाय सेम म्हणणी येता कित्याक म्हळ्यार फोंडोसो मिस्तर कालें फिल्म रिलीज जाल्लें तें 2024 म्हणून चिंतून केल्लें पूण तें 2025 रिलीज जावंक आसलें गे म्हणून तें 25 रिलीज जालें आनी ताच्या उपरांत हांवें तें म्हणलें सुरू की हें डू ऑर डाय फिल्म जाल्यार हांव आनीक फिल्म करता नातल्यार हें लास्ट फिल्म म्हणून पूण लोकांनी सपोर्ट दिलो आनी मस्तनाची वळख जाली स्पेशली आमच्या कोंकणी लोकांनी थिएटराक येवन एक फिल्म सक्सेस करचें तें खालें म्हणटात इल्लें उणें आनी लोकांनी सांगचें की लोक येना थिएटराक पूण आमकां लोक आयला आनी त्या टायमार मस्त इश्यूज आनी आहले आमचे रिलीज जाल्ल्या टायमार पावस आयिल्लो जाम जाल्लें आनी ताणें मागीर थोडे सेक्शन 144 आनी पडिल्ले तरी लोक टायम काडून फिल्म पळोवंक आयला आनी ताणें सपोर्ट दिला सो हांगात म्हण न्ही भायल्या गांवांत ती आमकां सपोर्ट दिला इवन बोंबयन ती आमी फर्स्ट टायम थिएटरांनी घाल्ले थंय आमकां लोकांनी सपोर्ट दिला सो म्हाकाय एक काल म्हणटात सक्सेस जाला म्हूण सांगयेत 2025 मसनांनी तांकां 2025 बरो जावं ना म्हूण सांगिल्लें हांव म्हजे कडेन पूण म्हज्या लायफांत 2025 एक सक्सेस इयर म्हणून आनी 2025 आख्ख्या कोंकणी फिल्म इंडस्ट्रीक एक लक्की वर्स कित्याक म्हळ्यार रायणाचें फिल्म जाल्ल्यानच हाचें फादर आयिल्लें MDF आयिल्लें ताचे उपरांत बापाच्या पुताचें नांव आयिल्लें आनी तें सगळें ताचें काल म्हणटा आखेर जावचे पयलेंच रायणान नेक्स्ट पिक्चर शुटींग कंप्लीट केला म्हणून दिसता सांगेत न्ही हांगा हय सांगेत कंप्लीट केला सो बरी गजाल निजावनी आतां तूं लॉयक मेळ्ळोय पयले फावटी म्हणचें तुज्या एका प्रोजेक्टा खातीर लॉयक मेळोंक वचच्या पयलें तुजें मत लॉय विशयान एक परिकल्पना कशें आहलें ताका हांवें हाचे पयलें तूं फोट्यार आनी पळयल्लो म्हाका जाल्यार तो कसो दिसता एपियरन्स कशें रावंड स्क्वेअर न्ही रावंड म्हळ्यार आनी तूं फेसबूक प्रोफायल रावंड ताका म्हळ्यार एपियरन्स कशें हांव कोत्तालें म्हाका मागीर ताका एक दीस हांव मोस्टली फर्स्ट फोनार उलयल्लो घेवन फोनार उलयल्लें मागीर ताचे पयलीं हांव एपटी दुसऱ्या एका फिल्माच्या प्रिमियराक आनी मेळ्ळो बट आमी 777 मुवीच्या टायमार ही वॉन्टेड सम टेक्निकल इल्ले सपोर्ट जाय 5.1 चे एक सपोर्ट जाले बट दॅट टायम इट वॉज टू लेट बट तांचे ऑलरेडी जाल्ले देन हांव कितले सपोर्ट जाता तितले आय मेड फॉर देम लास्ट मिनीट फोन केल्ले फाल्यां रिलीजा आज फोन केल्ले हांवें की 5.1 हांवें घरा बसूनच केल्लें यूट्यूब पळोवन ते कशें प्ले जाता म्हणून आमचे कडेन स्पिकर नासले देखून ताका जस्ट कॉल केलें म्हाका कांय गुंतूना ताचे विशय म्हणून सांगिल्लें पळयल्लें मात्र कशें रेस्पॉन्ड करता म्हणून गुंतून नासलें म्हणून ताणें आपयलें आपोवन आमी एक म्हजे लागी 1 घंटो बसल्या रातीक पुरा करेक्ट चलता म्हणून सांगलें ताणें मागीर आमी रिलीज केल्लें लकी ड्रॉ
थिएटरान. तसो तो एक मला तासो एक काय म्हणतात दिव्य आस्था म्हणतात होय. ताचे एक काय म्हणतात बोट आसात बोलते कीबोर्डार बसून काही काम असं जाल्यार ते सक्सेस म्हणतात. आता काय म्हणतात ताणे सगळी केल्ली प्रोजेक्टां आता जयचे तर सांगचे जाल्यार आता बापाचे पोताचे नावे आमकां फस्ट नो प्रीमियर शो पेड ते हायली पेड प्रीमियर शो करून आमकां अर्ध काय म्हणतात एक फस्ट पॉझिटिव्ह आसा पडले पॉझिटिव्हनेस थंय तावनसो मेळ्ळें आमकां थंयच आमी अर्धे सक्सेस जाला म्हणून आमकां ते सांगूंक जालें कित्याक म्हळ्यार ते एक इतिहास. आणि म्हाकाय खुशी जाता आसता न्ही सर कशें कोता आतां फॉर एग्जाम्पल आतां सगळ्यांनी आर्टिस्टांनी काम करचें एक आमी केल्लें काम तें बरें जाल्यार ऑब्वियसली एक सॅटिस्फॅक्शन आमी केल्लें काम बरें जालां म्हणून सांग. सो दॅट इज अ मेन पॉयंट कालें म्हळ्यार आतां कितें म्हळ्यार म्हाका कशे रिव्ह्यूज येताले म्हळ्यार हांव काले विचारतलो एवरीबडी विचारता तांचे पॉयंट ऑफ व्यू कशें काले कितें हांव विचारतलो कशें आयकोनता थिएटरांत हाव इज इट सावंडींग काले कशें काले आवाज करून कशें काले कितें. सो सगळ्यांचे रिव्ह्यू बरो आले की म्हळ्यार मस्त बरें आयकोन आसा इट इज सावंडींग व्हेरी नायस. थोड्यांनी म्हणलें चेअर बरें आल्ले बरें जाता इल्लेशें लायक दॅट वायब गिव्स मी एक्स्ट्रा काले म्हाका आनीक एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह वायब्स दिता ओके आनीक बरें करया. थोडे फाटी ऑब्वियसली थोडे फाटी लेट जाता तशी निशी बट आमकां कशे फायल्स येतात आमकां कशे कंटेंट येवन पावता ताजे वयर डिपेंड जाता. सो बट स्टील आमी त्या शॉर्ट स्पॅनार आमकां कितलें करूंक जाता तितलें करून वी डू द बेस्ट. सो एक गजाल आमकां आतां रायण जावन दी हांव जावन दी आमी सगळे कोंकणी मनीस आमकां सडावत एकामेका वळख आसा आतां वळख जाल्या आनी आमकां आमची केमिस्ट्री गुर्त आसा. पूण तूं आतां तुजी व्हडलीं प्रोजेक्टां तूं आतां दुसऱ्या भाशेंत करताय कन्नडांत करताय तुवें केलाय ऑलरेडी तुलुवेंत केलाय. सो आनी तुजें शेड्यूल आमकां कळीत आसा मस्त बिजी आसता वर्कलोड आसता आनी लास्ट मोमेंट जावची फिल्माची कामां म्हणल्यार ती जावची लास्ट मोमेंट अशें आसतना तुका एक 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 तफावत आसता पळय आमच्या सांग आतां वावर करचो आनी हर तुजें एक सर्कल आसता पळय थंय काम करचो तो कशें बघता तुका तो तफावत. करेक्ट सांगितलें जाल्यार म्हाका एक्चुली तले फिलींग येना काल्याक म्हळ्यार फर्स्टली हांव काम आय वील टेक इट म्हळ्यार म्हाका पुरो काम एकतल्याक पळयता कित्याक म्हळ्यार दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आतां तुमी सांगले बरें आमच्या कोंकणी इंडस्ट्री जावन दी तुळू इंडस्ट्री जावन दी कन्नड इंडस्ट्री दॅज अ डिफरंट बजेट पुरो एक दुसरें बजेट आहा बट हांव त्या लेकार काम करना म्हाका इतलें बजेट दितलें इतलें काम इतलें नो आय टेक इट सगळे एकतल्याक पळयता कित्याक म्हळ्यार म्हाका एंड ऑफ द डे बारीक कश्टान एक क्रिएट केलें नाव आय वॉन्ट टू रिटेन प्लस नेक्स्ट ते म्हज्या कामांत हांव एक 4 जाणांनी बरें जायचें म्हणून आय फील दॅट इज माय मेन मोटो. आनी ऑब्वियसली ताका कितें आमी चार्ज करता दॅट इज त्या फिल्डाक कशें जाय चार्जींग. सो आय टेक सगळ्यांकी एकतल्याक हांव ट्रीट करता आनी तांचे प्रोजेक्ट जावन दी आयिल्ली प्रोजेक्ट जावन तशें ट्रीट करता बट एगेन तांचे तावन कशें ते वायब्स येतात ताचे प्रमाण हांव रिएक्ट करता. आनी तुका कोंकणीन जाल्यार तुका आतां म्युजीक डायरेक्टर फोंडोसो मिस्टर जाल्यार प्रज्योत तुका बापाचे पुताचे नावी संजय रोड्रिगस आनी दोगी मनीस संगितांत नांव केल्लें आनी संजयची एक काल येता कित्याक म्हळ्यार ताका सॅटिस्फॅक्शन जावचें संगितांत मस्त उणें आनी तो मागीर उठोन येता सिधा आनी मिस्टर परफेक्शनिस्ट अशें म्हणटा आसतना असले संगीतकार आसतना ते दुसऱ्या भाशेचे जातना तांचे एक स्टँडर्ड दुसरे आसता वेव लेंथ दुसरे आसता तुज्या लागीं उलोवचें आनी पुरा त्या खातीर हें सवाल तुका विचारलें आसा. आतां तूं आजच्या स्टुडियोक गेलाय राती म्हणी काम केल्लें आसा एकाच्या स्टुडियोंत वचून ताचे 2 स्टुडियो गेला एक बिकरना घाटी आसता पयले आसतना ओल्ड त्या दीस रातीक गेल्लो मागीर आनीक पटी ह्या फिल्माक टायमार मोस्टली राती एक दीस मात एक दीस काम केलं हय एक दीस राती काम केलां. तुका सडावत किरी केल्लें कोणें आमच्या टिमान की हाच्या टिमान म्हाका किरी कोणें करूं ना ते आतां हांगा सांगल्यार म्हाका मारतीत भायर व्हरून देखून कोणी किरी करूं ना बरें करनासलें बरें. सो ते ऑफ द कॅमेरा सांगया एक दीस लॉय आमी वचून बसले हांव एका 8 वरांक 9 वरांक वचून बसले हांव राती 2-3 वरां म्हणटा आमी उठोवन हांव लायक जेवणी ना कांय ना वय मागीर आमचो वय आमचो कोण म्हण सांगिना आमचो आनीक मनीस येवन शेराल्लो व्हडलो मनीस. सो तो आनी गेल्या उपरांत तो परतून आयला तो जातना हांव चिंतलें येत देवा म्हाज्या हांवें आतां फाल्यां सकाळीं उठाचें की परतून म्हाका सकाळीं कालेंगी आहलें स्टॅनी सरान कालेंगी सांगलें ताका हांगा प्रिमियर आहलें ते म्हाका स्टॅनी सर हांवें म्हणलें स्टॅनी सर फाल्यां कशें करता ना उठल्यार येता म्हणून आय थिंक काली 2 घंटो न्हिदलो गे म्हण हांव 2 घंटे न्हिदोन प्रिमियराक आयलो एक्चुली त्या दीस परतून काम जाला गेला एक
सकाळी 5 वरां सर गेला 5 तशें तशें बट कोणाय म्हाका उपात करूं ना बरें बरें करना वडनी आमी मस्त आमी आय एन्जॉयड म्हाका खुशी जाली तुमकां एन्जॉय जालें चिंता कित्याक म्हळ्यार लॉयच्या स्टुडियोक येचें म्हळ्यार ताका नव्याच ताका संवसाराक येचें आनी थंयसर जायत्यो गजाल्यो शिकोवंक मेळटात आनी संजय म्हणजे सांगात ताका जाल्यार थंयसर येते आसलो आनी संजयन सांगचें आसलें कित्याक म्हळ्यार लॉय तसलो प्रोफेशनल व्यक्ती तो ताचे सांगात काम करचें काम करूंक जायना तर एटलिस्ट वचून 1-2 घंटे बसाचें ताची डिसिप्लीन ताणें ते स्टुडियो मेंटेन करची रीत आनी ताची वेळ ते सगळें ताणें म्हाका हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका सांगिल्लें आसा सो आमच्या समुदायांत असले व्यक्ती आसात आमच्या भाशेंत असले व्यक्ती आसात म्हणल्यार आमकां एक हेम्मेची गजाल रायन आतां फोंडाचो मिस्टर जालें सगळ्या संवसारभर तें गाजलें आनी तूंय गेलाय फिल्मां सांगता तूंय थोड्या गांवांक आनी गेला रायन फिल्म आमी देगे धरया आतां तें ह्या सगळ्या गांवांक तूं भोंवते आसतना कोंकणी लोक तुका मेळ्ळा म्हळ्यार कोंकणी फिल्म जाल्यार कोंकणी लोक मेळ्ळा हो कोंकणी लोक मेळटा आसतना तुका कितें भोगलें आसा तांच्या तोंडार काले म्हणटा ते हॅपिनेस आसलें म्हळ्यार एक तांकां म्हज्या लेखान आमकां मेळोंक मोन आहले बरी आमकां मेळटा ना सो म्हळ्यार मस्तू तेंपार तो एक गांवांत तो एक तांचेच एक कुटुंबाच्या आयिल्ल्या बरी ताणें ट्रीट केला आमकां मस्तू गेडे आमकां घरा आपयलां वचोंक जावन आमी गेल्ले एक 2 दिसांच्या गॅपार पूण मस्तनांनी बरें आमकां रिसीव केलां आनी तांकां एक आमी गांवांत तो एक फिल्म काडून आयल्या म्हूण तांकां एक खुशी आहली सगळ्यांनी रिलेशनशीप सांगचे आहले आमी तुमकां अशें रिलेशन जाता म्हळ्यार तांकां एक खुशी की आमच्या एका मनशान खंय फार रिलेटीव पूण तांणी ते कनेक्ट केल्यात डॉट्स आनी आमचे काय म्हणटात तांकां एक आमच्या गांवांतल्या थोड्यांक आमी घाल्लें म्हळ्यार तांच्या एरियांतल्या थोड्यांक घाल्लें सो त्या आमच्या एका मनशा तुमी घाल्लें आमकां खुशी जाली तशें सांगिल्लें आसा सो काय म्हणटा तांकां एक तांचे खुशी पळोवन आमकांय खुशी जाली आमी फिल्म दाखयल्लें बरें जालें आनी स्पेशली तांकांय ती हॅपी म्हणटा आमी हॅपीत ते सगळं आसता एक कोंकणी फिल्म येता म्हणटा तांकां एक खुशी आसता एक कोंकणी फिल्म आयले खुशी आसता आनी आतां दुबय बापाचे पुताचे जाता आसतना हांव दुबय वचूंक ना पूण फिल्म पळयल्या उपरांत म्हाका जायते जाणां फोना आनी मेसेज करून सांगिल्लें आसा तुजें फिल्म पळयल्लें बरें जालें आनी म्हाका गुर्तना थोडी आमची सयरी ती दुबय आसात पूण म्हाका गुर्तना फिल्म केल्ल्या उपरांत कळ्ळें आमी दुबय आसा आमी दुबय पळयलें तुजें फिल्म म्हणून मला पयसली फार रिलेटीव रायनान सांगलें बरीच आतां तुका एक ऑप्शन एक चॅलेंज म्हणटा आतां रायन ऑलरेडी 2 पिक्चरां काडल्यात 3ऱ्या पिक्चराक तयार जाता आसा आनी एक काय म्हणटा मेजरमेंट दवरचें जाल्यार डायरेक्टर म्हणल्यार त्या संगतीत म्हजे वरवीं सिनियर तो हांवें एक फिल्म काडला बापाच्या पुताचें नांव म्हणटा आतां 2 जाण डायरेक्टर म्हणून धरया आमी सो आमकां एक तूं सब्जेक्ट दिता जाल्यार तुज्या मतींत एक सब्जेक्ट येदोल कोंकणी फिल्मांत येवना म्हळ्यार सब्जेक्ट केन्ना नवेच आसता आयिल्ले येनात पळय पूण एक डिफरंट म्हणून एक सब्जेक्ट आसता पळय एक चुनौती खंयचे दिवंक आशा तुज्या मतींत कोंकणी फिल्मांत असलो एक सब्जेक्ट आयल्यार बरो म्हणून बघिल्लें आसा चडावत आतां येदोळ आयिल्ल्या फिल्मा पैकी कॉमेडी जॉनर ऑब्वियसली सगळें कॉमेडी जाय कित्याक म्हळ्यार जे कितें सगळ्यांच्या लायफांत ते टेन्शन्स बरो आसतना एक एटलिस्ट 2 घंटे थिएटराक येवन हांसोंक जाय डेफिनेटली कॉमेडी इज मस्ट कित्याक म्हळ्यार आमचे एटलिस्ट सगळे स्ट्रेस फ्री जाय जाल्यार एक कॉमेडी म्हणलें एक हांसो ते कितें आमी गमत एवरीथींग इज लायक कितें कितें लिमिटेशनार आसा एवरीथींग इज रिक्वायर्ड सो आतां ते टॉपीक सोडून आतां आमी इमोशनल कंटेंट दिलें कित्याक म्हळ्यार आय थिंक हांवें येदोळ पळयला फिल्माक अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी जॉनर आय थिंक इमोशनल कंटेंट्स आर जावनूच आयले ते दोळ सर कोंकणी हातून इंडस्ट्रींत हांवें सांगचें जाल्यार एक सस्पेन्स थ्रिलर म्हणून एक फिल्म जाय म्हणून हांवें एक चॅलेंज दिवचें तुमकां दोगांयकी एज अ डिरेक्टर सो मे बी इल्लें आसा तूं गान घेता काय इल्लें येवनच्यान इल्लें घालां सस्पेन्स थ्रिलर इट्स ओके मे बी सो मे बी म्हाका बेगीनच पळोवंक मेळटलें सो या सो आय एम थिंकिंग लायक टोटल सस्पेन्स थ्रिलर लायक अदर दॅन कॉमेडी एंड एनीथींग एल्स लायक सो दॅट हांव काल्याक म्हणटा म्हळ्यार म्युजीक डायरेक्टर इल्लें काम मेळटा म्युजीक करूंक आनी इल्लें सो सस्पेन्स बिल्डअप करूंक आनी काले म्हणटात एक वायब क्रिएट करूंक लायक स्टार्टींग जावन स्लोली ते ग्राफ आसा पळय इट विल गो टू द पीक
सो ते एक डिफरंट एक्सपिरियन्स. सो आय थिंक आमचे ऑब्वियसली कोंकणी लोकी काण घेतलो आमची कित्याक म्हळ्यार एक्सपेरिमेंट जायचे. एक्सपेरिमेंट जाताना काल जाता म्हळ्यार नवे आर्टिस्ट येतात, नवे टॅलंट भायर येतात, नवे जाता तितले आर्टिस्टांक आनीक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. सो आय थिंक अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जाल्यार मसणांक काम मेळटा. आय फील दॅट्स मोर इम्पॉर्टंट. सुपर. आता रायणान म्हणलें थोडो वांटो ताणें ट्राय केला म्हणून मे बी नेक्स्ट आनी फोर्थ फिल्म कंप्लीट सस्पेन्स करूंक पुरो ऑडियन्सांचे वय नाही मे बी एक पटी बेस सेट केल्या पर्यंत आय थिंक इट विल बी इझी. आता स्टॅनी सरान ऑलरेडी बेस सेट केलो. आता स्टॅनी सर म्हणून ऍक्च्युली स्टॅनी सराक आमी तेदळात दिल्ले चॅलेंज, बट स्टॅनी सर म्हणालो आमी फर्स्ट एक हे फिल्म करया एक्सपेरिमेंट ना हे एक्सपेरिमेंट जावन ऍक्च्युली बरें जालें. इट वॉज अ सक्सेसफुल मुवी. सो आय थिंक आनी डेफिनेटली कोंकणी लोक नेक्स्ट आतां हांवें काल चॅलेंज दिला बळे डेफिनेटली ताका डेफिनेटली सपोर्ट दितलो आमचो कोंकणी लोक डेफिनेटली. सुपर. वय तुवें सांगिल्लें आसा तुवें करता आसतना अशें गरजे म्हणून पूण आमी एक प्रयत्न केल्ले आसा आनी तातूंत आमी यशस्वी जाल्या. सो मुखार आमकां त्या विशयांत चिंतूंक एक बरें एक धैर्य मेळ्ळें. आनी रायणाची काळेत कितें म्हळ्यार म्हाका हांवें सांगचें रायणान कॉमेडी फिल्मां काडची कितें म्हळ्यार ताचे भितर ताणें मुखार हांसचें मस्त उणें, ताणें उलोवचें हास्य करचें कॉमेडी करचें मस्त उणें. तो मस्त सिरियस मनीस पूण ताचे भितर बरो एक हास्य कलाकार आसा आनी ताचें एक्टींग हांवें पळयलां आनी ताणें जायते स्क्रिप्टांनी प्रॅक्ट केला. आनी ताचें ट्रेंडींग शिल्ड त्या खातीर फेमस जाला कितें म्हळ्यार तें कॉमेडी म्हळ्यार तें SMS जोक न्ही, कॉमेडी म्हळ्यार टायमली जोक म्हणटात पळय सिटकॉम सिट्युएशन कॉमेडी. फर्स्ट डेत ताणें कंटेंट हाडणे जाल्यार डायरेक्ट फोन केला ताका. फोन करून म्हणलें रायन हे धांवता म्हळ्यार 100% धांवता म्हळ्यार. फोंडाचो मिस्टर जायत्या गजाल्यांक आमकां आमच्या मुखार फोंडाच्या मिस्टर फिल्मान जायत्यो गजाल्यो उक्त्यो केल्ल्यो आसात. कित्याक म्हळ्यार फिल्म म्हणटा आसतना आमकां एक एक काय म्हणटात एक भंय आसता म्हळ्यार तातूंत आतां आमी केल्ले शूट वय कोणाक पसंद जाता की म्हळ्यार पसंद ऑब्वियसली पसंद जावचें ना ते सेकंडरी, बट तातूंत काले कॉन्ट्रोवर्सी येत की या काले प्रॉब्लेम्स जायत की या लोक दुसऱ्याच रितीन काणी येत की म्हणलें एक कन्फ्युजन आसा भंय आसता एज अ डिरेक्टर. दॅट इज 100%. हांवें इवन रायनान ते फिल्म हाडून दाखयतना थोडे कडेन दॅट पॉयंट वॉज देर आमी डिस्कस केला. कित्याक म्हळ्यार एक म्हाका खुशी जाली लायक बोथ द टिम्स तुमी येताना बोथ ऑफ यू ऑल लायक तुमचे फिल्म म्हणटाना हांव म्हणलें नातलें आमी म्हणलें फील आहलें म्हळ्यार आमकां काले बरें करयेत हे फिल्म नेक्स्ट लेवला करूंक या काले चेंजीस करयेत की या तुजे पॉयंट ऑफ व्यू काले तुजे पॉयंट ऑफ व्यू काल. म्हाका तें खुशी जालें लायक एज अ टीम म्हणटाना एक फिल्म म्हणटाना तातूंत देर आर लायक लॉट ऑफ इम्पॉर्टंट पीपल. इट्स नॉट एकलो म्हणणी. सो तो एकलो म्हण गेले जाल्यार सगळे फिल्म डिझास्टर जाता. सो इट वोंट बी अ सक्सेसफूल थिंग. सो हांवें म्हणजे एक टीम म्हणटाना म्युजीक डायरेक्टराचे ओपिनियन जाय, टेक्निशियन्साचे ओपिनियन जाय, DOPचे जाय, एवरीबडी कोण एडिट करता एवरीबडी कोरियोग्राफी कोण सगळ्यांचे एक पॉयंट ऑफ व्यू जाय. बट ते पॉयंट ऑफ व्यू काणी येवन रिफायन करचे डिरेक्टराचें काम. ना पळय म्हाका कॉन्ट्रोवर्सीचे मोती नातलें बरयताना पूण एक एकल्यांनी फिल्म पळयलें न्ही आमच्या टिमाच्या दोगां जाणां दाखयलें मागीर तांकां बरें दाखयताना तांणी थोड्यांनी अशे थोडे पॉयंट सांगले अशे म्हाका मागीर कळ्ळें की हे कॉन्ट्रोवर्सी जावंक चान्स आहा. मागीर इल्लें बेन दिसूंक सुरू जालें पूण अल्टिमेटली लोकांनी तितले कांय नातले. सो देखून मागीर आमी चिंतले व्हडना आसूं दी. मागीर थोडे कडेन डायलॉग आनी परत आहले थोडे डायलॉग 5.1 मारल्यात आमकां. मागीर ते सेन्सरांत आमी पळयता न्ही सेन्सर न्ही आमी क्यूबाक अपलोड दवरता बसले आमी पळोवंक 5.1 हांव आनी मास्टर आमचो मेलीन मास्टर आहलो दोगी जाण पळयताना थोडे डायलॉग्स नात. मागीर हाका फोन केले ते डायलॉग्स घे तो म्हणालो नाका ते नाका आहले गरज नातले ते आमकां मागीर बरें म्हण दिसलें काडले. ताका म्हळ्यार मस्त एक्सपिरियन्स आसा ताणें फिल्मां केल्यांत आनी ताचे तावन ते फिल्टर जावन येवचें आसा पळय ते तुमकां मस्त फायद्याक पडलें आनी तुमी ते एक्सेप्ट केल्लें आसा पळय. दॅट इज ग्रेट. तें जायचें आसलें. एक टीम म्हणल्यार तुवें म्हणलें टीम वर्क म्हळ्यार तंतू आसचें आनी त्या खातीर कितें म्हळ्यार जायत्यो गजाल्यो फिल्टर जावन आयिल्ल्यो आसात आनी ताची यशस्वी तुमकां मेळ्ळी. ताणें काम केलां ताका तुमी ताचें पेमेंट दिलां ती गजाल दुसरी पूण सक्सेस तुमकां मेळ्ळी. सो त्या रितीचें एक चिंतापू आमचे मदें आसा जें म्हणून सांगचें. आतां
नाही बेसिकली एक लहानच्या विशयान का लायक सगळे फिल्माक लायक प्रॉब्लम जावचे इट्स बेटर रादर दॅन एक लहानसो विषय न्ही रनिंगर कवर तितलें जागली ओके रनिंगर कवर जावन येता सो लेट्स सी आणि आता रायनाक विचारचें जाल्यार हांवें खुद्द म्हाकाय आत्मावलोकन करचें एक सवाल फिल्माचे हें आसा पळय एक डिरेक्शन आतां चेंज जाला आदलो एक काळ आसलो आदल्या काळांत फिल्मां म्हळ्यार फकत मनोरंजन तुका मनोरंजन मात्र पदां आसतलें तातूंत हास्य आसतलें मनोरंजन थंय तावणू समाजाच्या मुख्यधाराक आयिल्ली आमची फिल्मां थोडे समाजाचे सब्जेक्ट ते समाजाक क्रिटिसायज करूंक जावंक पुरो या समाजाक काय म्हणटा एक जागृती दिवंक जावंक पुरो असलेल्या सब्जेक्टाक आयिल्लें पिक्चर टर्न जालें आनी आजकाल तामीळ जावन दिता मल्याळम जावन दिता आनी हिंदी जाल्यार आतां आमचे आमीर खानाचेच आतां पीके फिल्म आसा आमी सगळ्यांनी पळयलां थोडा वतो आनी ताचो कोर विशय आसा कितें म्हळ्यार तो ते म्हळ्यार ते हांगासर आसचें तें काय म्हणटात ते एक धार्मीक अनाचार आसा ताका ताणें काय म्हणटात ताका आड रावचें तें सारकें न्हय म्हूण ताणें सांगचें आसा आनी थारे जमीन परांत ताणें भुरग्यांक जे शिकपाचें तें बरो आसा पळय कशें स्पेशल एबल्ड स्पेशल चायल्ड आसा पळय तांचे विशयान सांगचें म्हळ्यार समाजाच्यो विशय काण घेवन समाजाच्यो गजाली काण घेवन फिल्म करच्या त्या रितीक पावलां आनी रायनान आतां फिल्म करचें हास्य रितीचें फिल्म ताणें केलां तें आतां नेक्स्ट तो म्हणटा अर्दें म्हणसर पूण थोड्याशा मट्टाक सस्पेन्स आसा म्हणून तुका आतां असलें एक सब्जेक्ट दिल्यार तुका तें त्रास म्हणल्यार तूं कॉमेडी जॉयनार सैड आसलो आनी तूं हेळलाय तो एक्सपिरियन्स आसा तुका अशें आसतना असलें एक सब्जेक्ट तुज्या मुखार दिल्यार तुका ते चड त्रास अशें म्हणून बगत कितें म्हळ्यार ताका मस्त स्टडी गरज आसा मस्त वाचप गरज आसा फील्ड वर्क गरज आसा कशें बगता तुका म्हळ्यार मेसेज ओरिएंटेड समाजान मेसेज दिवचें म्हणना लाकरेक एक अशें करा म्हण मेसेज दिवचें आसा पळय तो काळ गेलो तो आमी कोंकणीन आमी दवरला कित्याक म्हळ्यार आमच्या ऑडियन्साक लेगून आमी तो दवरला पूण आतां फिल्माच्या एंडाक एक मेसेज दिवची तशें ना फिल्म स्टार्ट जातानाच मेसेज येता स्टार्ट जातानाच आनी जय भीम तुवें मुवी पळयला सांग पुरो सगळी फिल्म एक मेसेज फिल्म एक मेसेज लास्ट एक अशें मेसेज आसतना सेपरेट म्हणना तुका ते त्रासाचें म्हणून बगता गी म्हणून एखाद्या वेळार म्हाका त्या स्टोरींत धैर्य आसा जाल्यार खरी येता पूण एखाद्या वेळार एक्सपेरिमेंट करच्या खातीर हांव करचो ना म्हण दिसता म्हाका कित्याक म्हळ्यार म्हजें जॉनरा सोडून म्हाका भायर वचोंक इल्लें बोंग जाता ताजे स्ट्रेंथ लायक ऑब्वियसली दॅट इज वेरी कॉमेडींत जाणा उणी आसात आमच्या स्पेशली कोंकणींत त्या देखून लोक एक म्हजे वरेन होप दवरनासता ही स्ट्रेंथ इज ते तो म्हणटा या सो कॉमेडींत पूण म्हाका एक पळय तेंच कॉमेडींत म्हाका तें जाय आशिल्लें तो पॉयंट तुवें हेजेलो कॉमेडींत ताणें सॅटायर हाडूंक जाल्यार व्यंग्य रितीन करीत आनी फोंडाच्या विस्तारांत थोड्या सुवातेनी मे बी तुका कितला तुवें तें इंटेन्शनली केल्लें की या तुका कळीत नासतना आयलें म्हणटा जायते तशें आयलां समाजीक ताणें आरसो धरला अशें जायत्यो गजाल्यो समाजीक आमच्या समुदायांत जावच्यो क्रिस्तांव समुदायांत जायत्यो गजाल्यो एक मार्मीक रितीन ताणें शूट करून इनडायरेक्टली टॅलंट आसा तुजे भितर ना थोडे आमी जाय जावन दवरले आमकां गुत्ताले थोडे विशय तातूंत ते एक डायलॉग आहलो आमच्यांनी मोबायलार मात व्हायरल करचे कोणी फिल्डाक घेना सो तशे 2-3 कडेन इन्सिडेंट आमी घाल्यात ते इल्ले जायचे पडटा म्हळ्यार आमी फिल्मान ती इल्लेशें रियालिटी दाखयचें पडटा बरें कित्याक म्हळ्यार ते प्रयत्न तुजें थंय चल्लां त्या खातीर हांवें हें क्वेश्चन तुका विचारलें आसा कित्याक म्हळ्यार तुका त्रास म्हूण बगता कित्याक म्हळ्यार इतलें केल्ल्याक हास्यांच नेक्स्ट कंप्लीट एक सॅटायर ताणें मुखार दवरयेत तूं कितें म्हणटा म्हळ्यार कोंकणींत असले प्रकार हेंचे मस्त उणे आतां म्हाका सांगूंक हांगा बसून मस्त इजी आनी तें करचें मस्त त्रासाचें एक होप आसा की कोंकणींत होप आसल्यार हांवें ओडोल तूं म्हळ्यार परतून होप आसल्यार नवे टॅलंट येतात आनी आतां आमी आय एम नॉट स्टिकींग टू वन दीस थिंग आतां एकच हें म्हणटा ना बिकॉज हर एकल्यांची एक स्ट्रेंथ म्हणल्यार आसा आतां रायनाची स्ट्रेंथ इज अ कॉमेडी जाल्यार ही सेंग म्हाका तेंत एक म्हणजे पावर येस देन आय थिंक ही कॅन डू वंडर्स आतां कशें आतां आमचो रोहित शेट्टी तांचे ऑल एवरी टायम इट्स लायक कॉमेडी येता बट ताणें एका सायडीन एक एक्शनय ताजें येवन आसता लायक एक्शन फिल्म्स येता लायक दीस ऑल्सो सो आय फील लायक कोंकणीक आमकां रायन आतां मेळ्ळा लायक फॉर अ गुड कॉमेडी स्ट्रेंथ सो मे बी ही कॅन स्लोली बिल्ड अप लायक वन बाय वन एज सेड ताणें आतां म्हणलें हांवें तातूंत इल्लें सस्पेन्स दवरला ह्या फाटी म्हणून सांगून सो आय थिंक आतां स्टॅनी सर तुमी आसा तुमचें आतां नेक्स्ट एक तुमकां ऑलरेडी तुमचें आतां एक ऑलरेडी प्लॅन आसा
सो हांव म्हणचे ते प्लॅन वर्कआउट जाता डेफिनेटली जालें जाल्यार आय थिंक आनीकी नवे नवे जॉनर्स आयल्यार आय थिंक आमच्या कोंकणीन एक आसा अर्ले मुवीज काडयेत म्हणले एक धैर्य येता लायक मे बी आमकां मार्केट इल्लें वायड करयत चिंता हांव इफ एट ऑल आतां म्हणचे आतां आमी एक बरें सस्पेन्स थ्रिलर मुवी केले जाल्यार ते डब करीत जाल्यार आमी दुसऱ्या लँग्वेजी आमकां परतून वायड मार्केट मेळटा न्ही करेक्ट सो आय थिंक इफ वी इल्लेशे कश्ट भोगता रिस्की मस्त आसात सो बट आय थिंक कोंकणी लोक सोडून घालचो ना 100%. सो हांवें म्हणचे अशें तुमी सपोर्ट दिले जाल्यार आनीकी ह्या कोंकणी इंडस्ट्रीक जावं कोंकणी फिल्मां कोंकणी आर्टिस्टांक टू ऑर फॉर द डायरेक्टर्स तांकां एक आनी एक दुसरे टायपाचे जॉनराचे मुवी काडूंक तुमी अवकाश दिले जाल्यार 100% नवे नवे टॅलंट भायर येतात आनी आमची कोंकणी इंडस्ट्री आनीकी वायड मार्केट जावंक शकता म्हणून हांव पातयेत. आता तुम्ही डबिंग करचे विशीं सांगले आता बापाचे पुताचे नवी आता बेगीनच कन्नडार चार आसा आनी ते कन्नडाचे डबिंग प्रोसेस आमी बेगीनच आराम करता सो हे आमकां धैर्य एक मेळ्ळा आनी तुजे तसले सलाह तुवें ह्या दिशेन फस्टच आमकां सलाह दिल्ली आसा स्टॅन सर हें पिक्चर तुमी दुसऱ्या लँग्वेजीक घालीचे म्हणून सो असल्यो गजाली जायत्यो आसात आतां मुखल्या दिसांनी रायन फिल्म करते आसा सो ताचे एक जॉयनर कॉमेडी आसा कॉमेडी तावन तो म्हळ्यार एका मनशान इवॉल्व जावचें आसा वयरेचें शिकून शिकून वयरेचें ते जायते आसा आतां अस्मिताय आमी आयल्या म्हळ्यार मस्त ब्रेका उपरांत आमकां अस्मिताय पळोवंक मेळ्ळें पिक्चर आतां अस्मिताय उपरांत पयाण आयलें सो अशें फिल्माची शिंकल वाडते गेली आतां आमी हांगा म्हणसर येवन पावले बापाचे पुताचे नवे म्हणसर येवन पावले आतां नेक्स्ट रायन पाटीताची आनी एक मुवी येते आसा आतां ह्या सगळ्या संगत्यामध्ये आमकां ह्या इंडस्ट्रींत फिल्म इंडस्ट्रींत मिस्सींग म्हणून बघची एक गजाल खंयची आसा म्हळ्यार आमी शिकता आमी आतां आनी की इंडस्ट्री म्हणजे तितला मट्टाक वाडोवन एज ए म्युजीक डायरेक्टर सावंड इंजिनियर मिक्सिंग इंजिनियर मिस्सींग म्हणून बघची गजाल खंयची तुका आय थिंक मिस्सींग म्हणले फिल्मांत म्हाका बघचें जाल्यार आय थिंक एका आर्टिस्टाक मेळचो तो सपोर्ट हायलायट आय थिंक आनी आय थिंक इंडस्ट्री आमी वयर हाडिचे जाल्यार आय थिंक आमचे आय थिंक द बॉन्ड शूड बी गूड म्हणजे आनी कितें म्हळ्यार आमी एकामेका सपोर्ट केल्यार मात आमची इंडस्ट्री वयर येता ना जाल्यार कांय आतां आर्टिस्टांच्या हातूंत म्हणजे आतां एकल्या आर्टिस्टान काले केले कोणायकी शेअर करूंक ना नोबडी वॉन्ट्स टू शेअर हांवें घाल्याक ते शेअर करचे तले चिंता दवरल्यार आमी मागीर केदाळ वाडचे कित्याक म्हळ्यार आतां हांवें केलें म्हूण सांगून फाल्यां सकाळीं तो म्हणून पुरो ताणें करून हांवें कितें हांवें म्हणजे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आमच्या सायडींतल्यान ते सुरू करया न्ही लेट्स स्टार्ट सपोर्टींग आतां आमी सपोर्ट केले तक्षण आमी कांय ल्हान जायना म्हणजे आतां थोडे चिंतूंक करूं हांवें ताका सपोर्ट केले तक्षण पुरो ताका वता न्हय हांवें इतलें हांवें कितें बिलीव करचें म्हळ्यार म्हजें काम म्हाकाच येता करेक्ट तें कितें म्हाका बरयलां म्हाकाच येता खंयी वचना तें सो हांव तशेंच चिंतून काम करता हांव देखून म्हजे तावन म्हाका कोणी विचारलें जाल्यार या इवन म्हाका खंय म्हणी पळयलें भोगलें म्हाका मेळ्ळें काले कितें शेअर करूंक हांव शेअर करता आय थिंक एक इंडस्ट्रींत एक आनिल्लें एक बॉन्डिंग मिस्सींग आसा म्हूण म्हाका तें बघतात मेजर मिस्सींग आय थिंक ते फिक्स जाल्यार पुरो फिक्स जाता म्हूण बघता म्हाका आय थिंक एक आनी एक आय थिंक ऑल आर्टिस्ट एक एसोसिएशन जालें जाल्यार आमच्या कोंकणी इंडस्ट्रीचें एक एसोसिएशन जायचे म्हणून चिंतचें हांवें आतां कशें आमच्या दुसऱ्या इंडस्ट्रींत हेर भाशेच्या इंडस्ट्रींत तांचे एक इंडस्ट्रीचे एसोसिएशन आसा हांवें म्हळें तातूंत बट नॉट फॉर एनीथींग आमी खोडी काडूंक न्ही या दुसरे काले करूंक न्ही समथींग फॉर द गूड काले बेटर करियेत आमची इंडस्ट्री कशें वाडयेत काले करियेत आय थिंक ते कोण बरे हळिल्ले ह्या फिल्डांत कोण आसात मुखेली आय थिंक तांणी काण गेल्यार आय थिंक दॅट वील बी वंडरफूल घेवन आनीकी आर्टिस्टांक एक सपोर्ट मेळटा कित्याक म्हळ्यार मस्त जण आर्टिस्ट आसात एक्चुली थोड्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटात ना कित्याक म्हळ्यार तांचे कडेन इतलो टॅलंट आसा की लायक दे आर लुकींग फॉरवर्ड फॉर ऑपॉर्च्युनिटीज बट कंटेंट उणे आसात ऑब्वियसली कंटेंट करे जाल्यार प्रोड्युसर्स जाय आमकां प्रोड्युसर्स मेन कित्याक म्हळ्यार तांणी हर एक पटी फिल्म करतना तांणी
चार पटी थोडे पटी चिंती नासतना पयशे घालतात आनी लायक वेदर ते येतागी नागी सेकंडरी बट दे आर स्टील सपोर्टिंग ताका निजावनी हांव एक आय गिव अ हॅट्स ऑफ टू ऑल द प्रोड्युसर्स ऑफ कोंकणी सो निजावनी आनी तांणी असल्यान आमचे तले आर्टिस्टांक काम वचून येता आनी वी आर स्टील गोईंग ऑन अ बिग थिंग आय थिंक दॅट इज अ मेजर मिसींग चिंता सुपर हें बरें चिंता आसा तुजें आनी आमकांय पर्सनली म्हाका तुकाय तें बगुल्लें आसा म्हाकाय बगुल्लें आर्टिस्टांचें ते म्हळ्यार मुवींत एक एक्टींग करचें म्हळ्यार ते तितलें सलिसायेचें काम सो तितलें पुरा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आसतना त्या प्रमाणे तें काय म्हणटा तें एक्सपॅन्ड करूंक ते 4 जाणांक सांगूंक 4 जाणांक प्रसार करूंक ती एक मिनात आमचे तावण जावंक जाय आतां आर्टिस्ट म्हणटा आसतनाच रायन आमकां सदावत व्हडली त्रासाची गजाल म्हळ्यार एक स्टोरी बरयल्या उपरांत ते आर्टिस्ट सिलेक्ट करचे आनी भारी कश्टाची गजाल ती आनी कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां जाय जाल्ले आर्टिस्ट आमच्या शुटिंगा टायमार मेळना आनी थोडे फावटी कॉम्प्रोमायज जावन कॉम्प्रोमायज जावन येता दॅट शुडंट हॅपन वय 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 सो तुका कशें बघ म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार तुज्या सदावत मुवींत मस्त एक्टर्स आसता तूं मस्त घालताय आनी तुजी सदावत हांवें आतां दोनी फिल्मां बरी कारण भोव सुक्ष्म रितीन पळयल्यार आतां राती शुटींग आसता आनी खंय खंय शुटींग करता म्हणून जायना सिमेस्त्रेंत राणांत तोटांत आनी पुरा सो तितल्या आर्टिस्टांक सांगात हाडचें तें पुरा थोडे फावटी हांवें चिंतलें आसा रायन कशें सगळें मॅनेज करता एकलो कशें मॅनेज करता म्हणून एक्चुअली आतां विचारता हांव कशें मॅनेज करताय कशें जायना तुका आर्टिस्ट सिलेक्शन तुका तें सिलेक्शन प्रोसेस जावन सांग तुका आतां स्टोरी बिंदास बरयता हांव सांगल्या वरी तातूंत थोडे आमी कॅरेक्टर्स इमॅजिनेशन करता की अशेंच एक फिगराचे मेळटात म्हणून पूण तशें मेळोंक बारी बोंगा हांवें कास्टींग कॉल एप्लिकेशन घाल्लें म्हळ्यार ह्या नंबराक तुमी तुमचें प्रोफायल धाडावन सुमार जाणां नांव मात धाडटात तांचे फोटे धाडनात मागीर तांचे दिसाचे फोटे धाडटात मागीर एक्टींग व्हिडिओ धाडा म्हणचे एक्टींग व्हिडिओ ना म्हणटा सो मागीर एक्टींग आमीन ते एक एक्टींग कर अशेंच रेप्लिकेट करा म्हणून धाडिल्लें थोड्यांक मे बी रिल्स तुका मस्त येता म्हणना हे दर म्हणजे रिल्सांनी येतात पूण तांतूं आमकां तितलें जज करूं जाय ते तांकां सुलावाचें काम हय तशें पुरा कर आमकां एक लागी 200 मुसर आयिल्ले एक्टींग एप्लिकेशन्स ते काली फोंडो मिस्त्रा दरम्यान आमचे एक रीच आयिल्ल्यान आयिल्ले लास्ट टायम एक म्हज्या लेखान एक हार्डली एक 20-30 आयिल्ले घेवन सो तितल्या जाणांक आतां रँडमली आमी थोड्यांक ओके चूज केल्या या रोलाक सूट जाता हांव पूण ऑन सेट काम जाता तांचे वरना ते डिलिव्हर करूंक जायना मागीर रिटेक्स करन तांचे म्हळ्यार थोड्यांक आमी मागीर ट्रेन केल्ल्या मागीर थोडे म्हाका बगयल्ले की आमकां इल्लें बेटर चूज करी येता आसलें एक्टर्स पूण कांय करूं जायना आमचे आर्टिस्ट उणे आसात कोंकणींत म्हळ्यार फिल्म एक्ट केल्ले एक्सपिरियन्स्ड मस्त उणे आसात आनी सुमार जाण ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आसले कशें की म्हळ्यार सेटाक ब्लँक येतात ते प्रिपेर करून येनात म्हळ्यार तांकां कॉन्फिडन्स आसता आमी डिलिव्हर करता पूण सब्जेक्टाक डिलिव्हर करूंक ते लॅक जाता सेट जायना हय ते आमकां हांगा चिंतल्या टायमार शूट जायना मागीर तले बरे इश्यूज आसतात सेटांत ते दुसऱ्या सेटांत आसता चिंता पूण ते एक मॅनेज करचे एक स्किलूच पूण आमी टेम्पर आमचे लूज करनासतना पुरांक मॅनेज करून मुखार वचचें पडटा सो हांवें जाता तितलें ट्राय केलां एफटी हांव एक्चुअली सांगीत जाल्यार कुलेस्ट आहलो येत सेटान घेवन आर्टिस्ट आसात मस्त इगर्स इन शॉर्ट्स आनी बरो आसा लोक आमी एक क्रावड एक 60-70 बरो घाल्लो पूण लोकांनी इंट्रस्ट दाखयला एफटी ओके सर तुमी कांय आतां जस्ट टू इंटरप्ट आतां आमचो रायन कूल आहलो म्हणालो आमच्या तांच्या सेटांत सो तुमी तुमच्या सेटांत कूल आहले की कशें आसलें ते तुमकां एक्चुअली हांव मस्त रफ मनीस एक्चुअली फाटल्या सुमार वर्सां हांव कोंकणी सिरियल करता आसा सो आमची सिरियल एक्ट्रेसांक खंय अवकाश मेळटा सांगते आसात स्टॅनी सरा कडेन सट्टार उलोवचें म्हळ्यार तें इल्लें कठीणाचें काम आनी ताका तो कंटिन्यू जावचें बारी उणें एक्टिंगाचो कंटिन्यू जायना तो म्हणजे दुसऱ्या संगतीन कशें तुमचे पुरो पळयले आर्टिस्ट आसतात पूण बापाचे पुताचे नावी सट्टांत हांवें पयलेंच एक निश्चय केलो म्हळ्यार म्हज्या बाईलेन म्हाका व्हंकलेन म्हाका पयलीं सांगिल्लें शुटिंग आयच्या एक हप्त्या पयलें तूं सिरियल करूंक वचो मनीस न्ही आनी तुजें फस्ट फिल्म हें आनी तूं कांय एक्सपिरियन्स ना तूं तशें चिंतना की तूं व्हडलो कांय डायरेक्टर व्हडलो तूं रायटर जावंक पुरो पूण तूं कांय एक्सपिरियन्स ना सो ओवर एक्टींग करूंक वचनाका आनी ओवर स्मार्टूय जायनाका ओवर स्मार्ट जाल्यार तें
तुज्या फिल्माक मार पडत म्हणून सो घरात हांव आमकां तसली एक उतरां मेळटा आसतना तें खंडीत आमी एक्सेप्ट करता सो सगळ्या फिल्मांत हांव खंयसरी खंयच्याय कारणा खातीर रागिश्ट जाल्लो हांव हर एक फावटी भोव थंड आसलो आनी तसलें सिच्युएशन येवनात कित्याक म्हळ्यार म्हाका रायण तितलें एक्टर्स नासले म्हज्या फिल्मांत तुमी पळयलां कळीत आसा मेजर आसचें आर्ट्स एंड कॅरेक्टर आनी त्या आर्ट्स एंड कॅरेक्टरी म्हजे मस्तू लागशिल्ले म्हळ्यार हांवें सदां एकामेका उलोवचें संवाद करचे मनीस सो म्हाका तांकां तें समजोवंक तांकां काय म्हणटात हांवें चिंतलें बरें एक्टींग काडोवंक म्हाका चड त्रास जावनात आनी डायन आसलो रॉन लंडन तें डायन आनी बरो कितल्यागी वर्सां स्टेजीर वावर केल्ले मनीस आनी ताणी फिल्मांनी काम केलां आतां आमच्या कोंकणी लोकांक या आतांच्या पिळग्याक तांची हिस्ट्री कळीत ना जावंक पुरो पूण तांचे यंग प्रायर हिंदी फिल्मांनी तसल्या शेताक ते गेल्ले आसात आनी ल्हानशे रोड जाले ते ट्राय दिल्ले आसा सो तांकां कॅमेरा म्हणल्यार कितें म्हूण सगळें कळीत आसा आनी तिसरें काळें कित्याक म्हळ्यार म्हजें एक शैली कित्याक म्हळ्यार हांव वेल प्रिपेर्ड रायणागे कळीत आसा हांव म्हळ्यार म्हणजे पिक्चर एमच्या वर्सा पिक्चर जाय जाल्यार म्हजो स्क्रिप्ट ह्या वर्सा रेडी जाता सो एक 8 months बिफोर स्क्रिप्ट रेडी जाता सो सडोत म्हज्या ह्या 8-9 जाणां कॅरेक्टरांक हांवें 3 म्हयने पयलीं स्क्रिप्ट दिल्लो आसा आनी स्क्रिप्ट दिवन सडोत डायरेक्टर कितें करता म्हळ्यार आर्टिस्टाचो पार्ट मात्र दितात मे बी ते सूख म्हण न्ही ते म्हळ्यार तांचे थोडे सिक्रेसी मेंटेन करूंक आसता तांची प्रायवेसी आसता आनी स्टोरी लीक जावंक नजो सो म्हजी शैली सिरियल जाल्यार तशेंच हांव कितें करता पुरा दिना म्हळ्यार ते तांची शैली सूख म्हण न्ही व्हडले व्हडले डायरेक्टरांनी तशेंच करचे व्हडले व्हडले डायरेक्टर तशेंच करचे पूण म्हजी एक शैली इल्ली वेगळी म्हाका ते लीक जाता जायना म्हणली गजाल ती सेकंड कितें म्हळ्यार ते तांणी वाचल्ले बरी स्क्रिनार येता म्हणल्यार तांकां ते चिंतूंक साथ दिना त्या खातीर हांव सगळे काणी तांकां दिता सो सगळे काणी दिल्ल्यान ते कॅरेक्टर कनेक्ट जातात आतां वाचताचो कॅरेक्टर वाचता आसतना ह्या कॅरेक्टरांत थॉमस म्हणून आसा जाल्यार म्हाका हो थॉमस कितें जायचे वा थॉमसा लागीं हांव उलोवंक म्हाका डायलॉग नासले जाल्यार म्हजे मतींत थॉमसाचो कॅरेक्टर आसो देखून थॉमसाक चिंतून हांव रायना कडेन कशें उलयतां सो ते एक शैली हांव यूज करता चड आय थिंक ह्या तुमच्या जॉनराक आय थिंक इट्स परफेक्टली सुटींग तुमी ते फुल पूण कॉमेडी काणी परत जाता कित्याक म्हळ्यार पयलींच जोक काणी परत आउट जाल्यार असो काउंटर पार्ट पयलींच आउट जाल्यार ते बारीक कश्ट त्या खातीर रायणाच्या जॉनरांत रायण कशें ते सारकें 100% आनी तो करेक्ट करता ते हांव जाल्यार तशेंच करता हांव कडना हांव एक्टर कितले मात्र आयल्यार पूण हांवें खंयच्या शैलीच्या फिल्मांक तांणी होमवर्क मस्त करूंक आसा आतां आमचे स्विडलान बापाचे पुताचे नांवीन केलां सो ताणें 2 म्हयने पयलींच ते प्रिपेर जाल्लें जोशल 2 म्हयने पयलींच प्रिपेर जाल्लें आनी जोशल्स म्हणटा कितले पटी म्हळ्यार तांकां एक म्हळ्यार म्हजें म्हळ्यार सेटार हो येता म्हणून एक तें आसता कितें म्हळ्यार एक 40-50 जण क्रू मेंबर आसतात तांचे मुखार येता म्हणल्यार तांचे येटू ना हांवें सो लकी स्वीडन तशें म्हणल्यार बरें करना तांणी केल्लें आसा आनी स्विडल हांवें आर्टिस्ट सिलेक्ट करता आसतना रायन सांगलें बरी हांवें ऑडिशन कॉल अशें गेल्लें आनी तातूंत म्हजे प्रिफरन्स अशें आसलें की म्हाका थिएटर आर्टिस्ट जाय जें म्हण आसलें सो म्हाका आर्टिस्ट मेळ्ळें पूण ते वेगवेगळ्या निर्देशका वयर होंदून आसता कित्याक म्हळ्यार म्हजी एक स्टायल दुसरी रायणाची स्टायल दुसरी फाल्यां तूं एक मुवी डायरेक्टर जाता जाल्यार तुजी एक स्टायल वेगळीच आसता कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हजी स्टायली पळयल्या ताची स्टायली पळयल्या सो तुका ह्या दोनी स्टायली वेगळीच एक स्टायल तुका उरता करूंक जाता तसल्यो जायत्यो गजाली आसात पूण अल्टिमेट काल म्हळ्यार आउटपुट आसा पळय ते आसचे आमच्या डायरेक्टरच्या मतींत मात्र एक्झॅक्टली विजन आउटपुट आसचे आमच्या मतींत आमी मात्र चिंतला आतां नेक्स्ट फिल्म कितें हेच जे स्क्रिनार म्हणून ते सगळ्याच्या मती भितर दमते आसा आतां स्क्रिनाचेर आमी 4K पळोवन उरता सो आमच्या भितर आसता मागीर ते येवचे तुजे थंय फर्स्ट लाईव्ह येवचे तुजे थंय स्क्रीन येवचे आनी थंय तुजे ते सजेशन्स आसात पळय ते आमकां सायड उपकाराक पडटात सो आमी जायते उलयल्या ही 9 वर्साच्यो गजाली पूण 9 वर्सांत आमी जायत्यो नव्यो संगत्यो आमी उलयल्या म्हणून दिसता म्हळ्यार अशें आमकां उलोवंक संदी मेळना आमी सदांच एक मुवीचें प्रमोशन करता म्हणटा आसतना आमच्या मुवी विशयच उलयता मुवी तशें मुवी आमचें अशें म्हणून पूण ह्या फावटी आमी जनरल जावन उलयल्या पूण अशें उलयत आसतना आमी रायनाक सोडून घालूंक जायना कित्याक म्हळ्यार फिल्म शुटींग रेडी बसला तो केदाल दाखयचे म्हणून आसा सो इल्ले डिटेल दी आमच्या लोकांक RM03 आतां आयच्या दिसा रिवील जाता टायटल तुम्ही युट्यूबार ट्रेंडिंग शिल्डार पळयल्यार आमच्या फिल्माचें टायटल ऑलरेडी रिवील जाला ओके सो हे एक सेम काय म्हणटात फॅमिली ओरिएंटेड फिल्म सो म्हजे टार्गेट ऑडियन्स पुरा कोंकणी लोक सो ल्हान तावन जल्माल्ले भुरग्यां तावन
प्रायवंत आमसोरी कोणी पळयत कांय तोंदरे ना आनी आसोंक आसा फिल्मांत लास्ट टायम इल्लें सस्पेन्स दवरलें एपटी आनी इल्लें चड सस्पेन्स थ्रिलर घालां इल्लेशें एक्सपेरिमेंटीक करूंक गेलो हांव एपटी कित्याक लोकांक सेम टायप जायना आनी एपटी बरे टेक्निशियन्स हायर केल्यात DOP शिवशंकर म्हणून बेंगलोर तावन मागीर ताका सांगता एकलो पार्वतीश म्हणून आहलो मागीर इवन एक्टर्सांक तुमचो खास इश्ट आसा मिल्लो वालेन्सिया आसा ताका बाबुटी हय तो एक मेन लिडर आसा एपटी मागीर गोंयांत हांव जॉन डी सिल्वाक गेलो जॉन डी सिल्वा हांवें फस्ट म्हज्या डायरेक्शनांत 10 वर्सां पयलें एक असलें रेखनांत जॉन डी सिल्वाक हांवें डायरेक्ट केलो 10 वर्सां पयलें हय सो तो ताचें इतलें व्हडलें नांव आहलें री व्हेरी ग्रावंडेड आहा तो आनी आमचे वाटो आमगेरच रावल्लो बरें फ्रेंडली जावन आमकां आनीक बॉन्डिंग बरें जालें मागीर आमचे लुसी बाई लेस्टू आमचे सदांचे टिमूय आसा मागीर मस्त न्यूकमर्स आसात इवन वेलरिजा म्हणून गोंयचे एक हिरोईन रोली ताणें प्ले केला मागीर म्हजो एक रोल आसा सो इतलें आतां ऑलरेडी रिवील जाला जाल्यार सांगयात की म्हणून नांव रिवील जाला म्हणलें फिल्माचें नांव रिवील जालां म्हळ्यार आयच्या दिसा संगीत आतां ऑलरेडी सोशल मिडियाचेर आयलें म्हणलें हय सो सांगून सोड तूं हय तुमचें फिल्माचें नांव कितें तुमी केल्लें फिल्माचें नांव बापाच्या पुताचें नांव ताचे उपरांत येवचें वर्ड पळयतात नाच नाही लास्टाक आमी वेतान काले म्हणटा पद आमेन सो सगळें बरें जावन दी कितें म्हणल्यार ते आमकां खुशी असल्या एका तालंतान असल्या एका निर्देशकान म्हळ्यार यशस्वी निर्देशक म्हळ्यार यशस्वी जावचें बारीक काल म्हणटात तें त्रासाचें काम आनी आमकां सांगूंक इजी थिएटरांत मायक धरन बॉलिवूड लेवल हॉलिवूड लेवल म्हणून पूण एक्चुअल ते लेवल येवचें आसा पळय असल्या कलाकार आनी निर्देशकांनी फिल्म करता आसतना लोकांनी थिएटराक येवन पळयल्यान तें सक्सेस जावचें आनी तें आमकां करेक्ट कळीत आसा सक्सेस कितें म्हणल्यार आनी ती खुशी आमच्या काल म्हणटात सगळ्या जिवनांत आतां दिसून येता कित्याक म्हळ्यार ते सक्सेस जाल्ली रेट सक्सेस रेट म्हणटा ताका आतां आमी दोग जण निर्देशक तूंय डायरेक्टर तूं म्युजीक डायरेक्टर मे बी फिल्मां पळोवन मुखार तूं म्हळ्यार तुवें थोड्यो काणयो आनी सांगचें पळयतना म्हाका डावट आसा तुवें आनी एक 5 वर्सां भितर फिल्म डायरेक्टर जावचो आसा करिया म्हूण बारी मोना पळया डेफिनेटली डायरेक्टर्स क्लबाक तुका आय हॅव अ विजन एक विजन आसा पळया डेफिनेटली डू वन सो आमकां आतां कितें सांगूंक आशिता तूं आमकां म्हळ्यार आमी दोग जाण डायरेक्टर आसा आनी तुज्या मुखार वीक्षक आसा रायन कालेक सांगूंक न्ही हांव ते व्हडोच एक पॉयंट घालूंक आहलो काल म्हळ्यार आतां आमच्या कोंकणींत हांवें आतां मस्त मेसेजांनी घालतात आमची फिल्म पळोवन म्हाका ही फिल्म करूंक जाय फाटल्या 1-2 वर्सां स्टोरी बरें तें आसा सो आमी काल हांवें चिंतचें कालें म्हळ्यार आमचो लोक म्हळ्यार कोण करूंक वेता डायरेक्शन या प्रोड्युसर ते मस्तू चिंतात पयलीन मस्तू चिंतूंक वेतात की परफेक्शन आसा जें परफेक्ट जायचें म्हणून पूण थोडे सांगता कालें म्हळ्यार आमी ल्हान करनच मुखार वचचें पडटा सो सुरूकूच आमी परफेक्ट आतां हांव सुरू फिल्म करतना आमी नॉर्मल DSLRान काडलें लाकीड आनी थिएटरान प्रॉपरली रिलीज करूंक जावना पूण आमी मुखार गेले तें गेल्ल्यान फोणोस मिस्टेक जालें सो इवन नेक्स्ट स्टोरी आतां काले आमी आतां बरयल्या ती स्टोरी म्हजे कडेन लकी ड्रॉचे पयलें जावन आसा पूण ते वेळार ती रेडी नासली करूंक म्हळ्यार जण आनी मागोतालें की आमचे कडेन तितली आमी टॅक्नोलॉजी ग्रो जावं नासल्या सो आमी टायम काडून आतां 3-4 वर्सां उपरांत काडली सो लोकांक आतां कोण पुरो डायरेक्शनाक आतां इंट्रस्टेड आसा म्हाकाय 4-5 मेसेज आसात ऑलरेडी इंस्टाग्रामार आनी घालतात आमी करूंक आशा आसा आमकां टिप्स दिया आनी पुरो सो तांकां इतलें सांगचें तुमचे कडेन कालें आसा तातूंत तूं ल्हान जाल्यार येवन नाकारा तुमच्या फिरगेजींनी या थिएटरांनी घालूंक जाता जाल्यार दाखया तेंत तुमकां एक स्टेपिंग स्टोन जाता मुखार आनीक फिल्म करूं 100% म्हळ्यार आज रायनान सांगलें बरी स्टार्ट फ्रॉम अ शॉर्ट फिल्म लायक हांव सुरू करता एक व्हडली फिल्म करता म्हणून वयसर नाकात स्टार्ट फ्रॉम अ शॉर्ट फिल्म या एक आल्बम सॉंग लायक स्टार्ट फ्रॉम दॅट लायक स्टेप बाय आनी करतना आय थिंक इट्स बेटर टू कन्सल्ट सम नोन पीपल लायक कोणाक एक्चुअली कोण हळ्ळ्यात तांचे कडेन एक इसान लायक इसारल्यान कांय ल्हान जायना कोंडे ल्हान जायना तुमकां गोत्त ना जाल्यार डायरेक्ट इसारा वचून म्हाका अशें हाच्या विशीं नॉलेज जाय कशें करियेत काले करियेत लायक सुरूच्या प्रयत्नांत जर तर आमकां पाठिंबो मेळटा जाल्यार प्रोफेशनल्सांचे आय थिंक इट इज अ गुड स्टेपिंग स्टोन फॉर अ नेक्स्ट बिगर प्रोजेक्ट सो आय थिंक सुरूच्या प्रोजेक्टाक ल्हानशें म्हणल्यार एज रायन सेड तुमचे कडेन कितें आसा तातूंत यूज करून करा
बट टेक एडवायस फ्रॉम गुड पीपल. ते म्हळ्यार ताका एक बरें एक उदाहरण दिवचें जाल्यार आमी भुरगीं आसतना आमी एकच फावटी 2 पांयान चलोवंक शिकना, आमी 4 पांयांनी फोडून 4 फावटी लागून 4 फावटी रगत येवन दांटून आमी मागीर 2 पांयांनी म्हळ्यार सक्सेस जावंक शकचे. सेम टायमार आमकां हात धरूंक आमचे वडील आसतात आमी पडटा आसतना. सेम तशेंच कोण हेळ्ळ्यात तांचे लागीं तांणी तांची मायेत जोडची. आमी जायते उलयल्या आनी उलोवंक गेल्यार आनी आमकां फिल्मा विशयांत आनीक एक 2-3 घंटे उलोवप. पूण आमकां आज अवकाश कित्याक म्हळ्यार आमचो लोक आज नव्या वर्साच्या त्या आचरणांत त्या संभ्रमांत आसा. सो इतल्यार आमी हांगासर आमचे काय म्हणटात हें उलोवप हांगासर रावया, कित्याक आमकां येता आचरणाक वचोंक आसा, आमकांय संभ्रम आसा. सो मोगाच्या विक्षकांनो, खुशेची गजाल आमी जायत्यो नव्यो संगत्यो तुमच्या मुखार हांगासर सादर केल्यो. प्रत्येक जावन रायनान ताच्या नव्या फिल्मा विशीं तुमकां हांगासर थिलशिलें आनी बेगीच ह्या वर्सा हें फिल्म थिएटराक पडटलें. आनी पांडुसो मिस्टर हाका दिल्ल्या पाठिंबा बरीच, बापाचे पुताचे नांवी हाका दिल्ल्या पाठिंबा बरीच तुमी ह्या रायनाच्या नव्या पिंतुराकी सपोर्ट दिजे म्हणून म्हजी खालती विनंती आसा. तशेंच आमचो लॉय आसा, आदल्या वर्सा जायती प्रोजेक्टां तांणी केल्लीं आसात आनी तांणी केल्लीं सगळीं प्रोजेक्टां सक्सेस जाल्लीं आसात. आनी ह्या वर्सा ताका लायन अप म्हळ्यार लायनीर रावल्यांत प्रोजेक्टां. आनी बरो एक आमच्या समुदायाचो तालंतवंत व्यक्ती संगीतकार तो. सो ताचेय काम, ताची इंडस्ट्रींतली ती सेवा तुमकां स्क्रिनाचेर ह्या वर्साय पळोवंक मेळटली. सो तुमचो सपोर्ट, तुमचो आदार आसल्यार मात्र आमकां अशेंच रायन चांगले बरीच स्लोली धीरे धीरे आमी वयर वचोंक आमकां आदार जाता म्हणून सांगून परत एक फावटी ह्या कार्याक आयिल्ल्या लॉय तशेंच रायन तुमकां आभार म्हणटा तुमचो, तुमकां दिनवास म्हणटा. तुमकां दोगांयकी नव्या वर्साचे शुभेच्छा पाठयता. आनी कांय ना सांगूंक कांय ना आनी नेक्स्ट सायन्स सराची पार्टी लेट जाता. हय, आमकां पाठ्याक वचूंक आसा. मोगाल विक्षकांनो, इतल्यार हें कार्य हांगासर संपता. आमकां आयकल्ल्याक, आमकां पळयल्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मुख्य हप्त्यांत परत थोड्या नव्या व्यक्ती समेत हांव हांगासर परत येतलो. तेदलो म्हणसर निरंतर मनोरंजन आनी खबरां खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7. थँक्यू.